बागेवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप। म्हजे भाव भयणीनो, बरोच वेळ करून आतां तरी आनीक एक पावट म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सोमया सोवे हांव एकदम खुशाल जालां। आदी पर्यान म्हजो तुमकां हुस्को आसलो म्हूण हांव मानून घेतां, पूण तो दाखोवंक तुमकां सोयेक मेळूंक नासलो। म्हाका कितें उणें जालें म्हूण हांव अशें सांगिना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदां दादोशी आसूंक हांव शिकलां। गरजेच्यो वस्तू नासतना वो गरज त्याहून अदीक आसून जिवनचो म्हाका अनुभव आसा। खंयसरूय आनी कसलेय परिस्थितींत जिवनचो गूट हांव शिकलां। उपाशी रावंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुभापणांत वो लाचारपणांत जिवंक, कित्याकूय हांव तयार। हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा। तरी म्हज्या कश्टांनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरें केलें। पयलींच शुभ वर्तमान परगटूंक हांव मासेडोनियांतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे भायर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका आदार दिवंक ना। तुमकां फिलिपकारांनो ही सगळी खबर आसा। फकत तुमी म्हाका पयशे धाडून दिले। तेसालोनिकेंत आसतना म्हाका गरज पडली तेन्ना एकूच पावट न्हय पूण 2 पावटी तरी तुमी म्हाका पावल्यांत। तुमच्या दानांची आशा म्हाका आसा म्हूण समजूं नाकात, पूण उदार मनान केल्ल्या तुमच्या दानाचें फळ वाडटा म्हूण पळोवन हांव संतोसतां। सद्या गरज तें आनी ताचेवून चड म्हजे लागीं आसा। एपाफ्रोदिता कडेन दिवन तुमी धाडलोलीं दानां घेवन हांव भरलोलो आसा। तीं दानां दोमदोमीत परमळाचें समर्पण देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो यत्न। म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुभाम दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो। अशें तो देवाक आमच्या बापाक महिमा सासणाच्या सासणांक आमेन। देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी। म्हणया, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी। जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी। ताची संसद पृथ्वीचेर बलिश्ट जायत वेतली। प्रमाणीक मनशाची संसद सदैव। जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी। बरो मनीस दया करून उश्णे दिता। प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता। बरो मनीस कदींच आलचो ना। ताचो उगडास तोखतलो निती काळी। जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी। तो आपले काळीज घट धरता, ताका भिरांतूच ना। सदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा। ताचे बरेपण तोखतलें सदांकाळ। चड आनी चड मान ताका मेळटलो। जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी। Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा। केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें। आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ। Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा,
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तर हांव तुमकां सांगता, गिरेस्तकाय संवसारी, पूण तुमकां इश्ट इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपयोग करात. अशें ती अंतरून वेतेली तेन्ना ती तुमकां सासणाचे बिराडांनी स्वागत करून घेतली. जे एकदम उण्या मोलाचे वस्तूंनी खात्रीचें ती उंच मोलाचे वस्तूंनी खात्रीची, आनी जे एकदम उण्या मोलाचे वस्तूंनी खोटी ती उंच मोलाची वस्तूंनी खोटी. म्हणटच जर हे संवसारी गिरेस्तकायचो फावो तो उपयोग करून तुमकां पातयेवंक नजो जालें, तर खरी असली गिरेस्तकाय तुमच्या हातांत घालूंक कोण तुमकां पातयतलो. देवान तुमकां दिलेल्या तुमच्यो न्हय त्यो वस्तू तुमी जर विस्वाशी रावंक नात, तर तुमच्यो जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां. खंयचेच चाकरान दोगा दोनयाचे बरोबर चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिटकून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायची गुलाम जावं नजो. हे सगळें आयकून दोन गिरेस्तकायेक लोबडलोले फारिजेव ताचे मस्कऱ्यो करूंक लागले. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवन सोदतात ते तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखतात. तर मनशान उंच मोलाचें म्हूण एकतात ते देव मुखार कांटाळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेची गुलामां जावन नजो. नियाळा कादार. जायतीं नानवस्तीक मनशां जेजू खातीर संवसारांत जोडलोले आपलें नांव कुशीक दवरून फामाद जावन आपल्याक मेळटले पयशे पयस करून जेजूचो पाटलाव खालतीकायेन करूंक राजी जाल्यांत. जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत खोरायेन शिटकावणी दिता. आमचो संबंद देवा थंय विस्वाशीपणाचो जातलो जाल्यार आमी गिरेस्तकाय एकटावपाची, आपसुवातेपणाची भावना सोडून सर्गीचे वाटेन आमचो थेवो बांदून घेवची गरज आसा. जे पयशे आमच्या उदारपसणाक लागून आमकां देव कसो ना कसो तरी फावो करता, ताचेर बेसांवां ओतयलेलीं आसात. तातूंत आमी थोडे आमकां जाय पळय तितलेंच आनी गोडचेक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक वांटूंक आमचें क्रिस्ती आपोवणें. देव आमकां पातयेता म्हूण तो आमकां जाय तें दिता आनी आमकां दिल्ल्या वस्तूंचो फावो ते परी आमी वापर करून आनी सासणीक जिविताक थेवो जोडूंक सुरवात दिवंक कितलो म्हूण तोकूस घेतोल्या हाची तो निगा घेता. एका क्रिस्तांवांक गिरेस्तकायेचो गुलाम न्हय, पूण तातूंतल्यान बरेपण शिंपडावंक आनी सुर्गीचो दायज जावंक आमंत्रण आसा. आयचे चिटींत भाग्यवंत पावलू फिलिपकारांची तोखणाय करून म्हणटा, फकत ताणींच ताका पयशे धाडून दिले आनी ताणें ते पवित्र सोबेचे वावराक अदीक फळ दिवंक उपयोगाक केले. म्हाका आनी तुका खंयची गिरेस्तकाय आवडटाय काय? म्हजो थाराव